रायाच्या अवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीन कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्धतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीन व्हेली। उपरांत शेकड्यांनी लोकांचे हाजेरेत कणसाचे फेस्त मनयले। कितल्याशाच वाठारांनी कणसाचे फेस्त मनयतात। परतून परतून येवपी सैमीक आपत्तीक लागून शेतकारांक व्हडलेशें उत्पन्न मेळना। हालींच पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान शेतां आनी बागायतीचे बरेच लुकसाण केले। आमची पयलींची परंपरा जे कणस आमी पयलें रोयता राय पयली आमच्या राय गांवांत आनी सायबीच्या नांवान बरी पिकावळ जावं सायबीच्या नांवान आमी ते पयलें ते आमचो फादर तेजे आशिर्वाद जाता मागणें करून आशिर्वाद जाता आनी बरी आख्ख्या गांवांत आख्ख्या गोंयांत सगळी बरी पिकावळ जावपाक तेजी आशिर्वाद जाता। सो ती आमची पयली सान आहा आजी सान पयली सान जाल्ली आहा आमची। सो ती आमी पाडीत येयलो आसा आनी ह्या वर्सा आमकां आनी एक उमेद जाती कित्याक आमकां बरी भाशेन ओपनली करूंक मेळना म्हणून। सो हे आमकां ओपनली करून दिल्या खातीर हांव सगळ्यांक कोण आमचे आसाय तांकां अधिकारी आहाय तांकां लिडर आहाय तांकां आमचे ऑफिसर सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक आनी पावटी सगळ्यांक हांव हॅपी फिस्ट नवी सायबीचे नांवान हॅपी फिस्ट म्हणटा रायकार भाव। गोवा 365 खातीर रायच्यान रमेश नायक रावत।